दिवचलच्या बाजारातल्या त्या 5 अपद्रस्त दुकानदारांक सीएम रिलीफ फंडातल्यान आर्थिक मजत मंजूर जाल्या। दरेकी 1 लाख रुपया ह्या प्रमाण ही मजत मेळ्ळ्या। फाटल्या म्हयन्यात बाजारात उजो लागून दुकानां जळिल्ली। 5 ऑक्टोबरात दिवचलच्या पोरण्या बाजारात दुकानाक उजो लागिल्लो। ह्या उज्यांत 3 दुकानां पुराय जळिल्ली जाल्यार हेर 2 दुकानांक हुलोप बसून तांचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाल्ले। ब्रेस्तारा सांजे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें पीडित दुकानदारांची वासपूस करून तांकां सीएम रिलीफ फंडांतल्यान मंजूर जाल्ले मजतीचे चेक वाटले। खबर आसा रातची आमच्या बिचोले मार्केटात उजो लागलेलो आणि तेन्ना एक 4-5 दुकानां खूब डॅमेज जाल्ली आणि हो जो लॉस आसा जो आमच्या सरकारान डेप्युटी कलेक्टर मामलेदारान अरावंड 1 कोटीच्या वयर हे केला आयडेंटिफाय केला आणि तेन्नाच हांवें तांकां हांव रातचो स्वता सायटीर आयलो आनी तेन्ना हांव हे सगळें इन्स्पेक्ट करून हांव मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टराक सांगलेली की हांकां जाता तितकी आमी मदत करपाची सो दॅट तांकां रिहॅबिलेट करून परत तांची दुकानां सुरू जावची। आज हांव तांच्या दुकानाक परत विजीट करून आयला। इन टायम हांव 2 फायली मूव केल्ले। एक केल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रिलीफ फंडांतल्या मार्फत मूव केल्ली आनी त्या रिलीफ फंडान आमच्या मुख्यमंत्र्यान प्रत्येक दुकानाक 1-1 लाख रुपया दिला, म्हणजे अशे 5 लाख रुपया दिल्ले आसा। हांव सगळ्यांत पयलीं आमच्या मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद म्हणटा की तेणी जाता तितली बेगीन ही फायल क्लियर करून तेन्ना 50,000च्या वयर सीएम रिलीफ फंडांतल्यान जर कोणाक मदत करची आसा जाल्यार ती फायल फायनान्साक वता। सो त्यामुळे हो थोडो मातसो लेट जालो, फायनान्साक वचून अप्रूव करूंक ना। 50,000 पर्यंत फायल फायनान्साक वचची गरज ना, इमिडिएटली क्लियर करची आसता। सो त्यामुळे मुख्यमंत्र्याचे हांव परत एकदा धन्यवाद करता। आणि दुसरी जेंची फायल हांव मूव केल्या ती डिझास्टर मॅनेजमेंटा मागीर बाय रूल हांकां डिझास्टर मॅनेजमेंट मेळना तुमकां, तरी हांव फायल घातलेली आसा। सीएमान मुखार सांगलेलें आसा की ताचेरय आमी डिझास्टर मॅनेजमेंटा मार्फत कितें तांकां मदत करपाक जाता जाल्यार करुया आमी सांगलें। हे आमी सगळें करून केन्ना शकले तेन्ना आमचो मुख्यमंत्री आनी आमच्या लोकांचो सपोर्ट आसता तेन्ना करूं शकले। हांव मागता की तांची दुकानां बेगींतल्या बेगीन परत सुरू जावची। तांच्यानी खुबशें बरें काम केल्लें आसा। पयलीं सगळीं सेटलाक परत सुरू जावन बरो धंदो करचो। परत एकूच रिक्वेस्ट आसा हांव बाजारकारांतल्या लोकांक की तेजी जो आमी प्रॉब्लम फेस जाल्लो सगळ्यांची जे फुडें दुकानां फुडें जे कापेटी जे आसले ते काडलेले आसा। हांव रिस्ट्रक्ट केल्ले चीफ ऑफिसराक की ते काडा म्हणून ते आतां सद्या क्लीन केल्ले आसा। अशेंच एक क्लीन दवरुपाचें, कित्याक केन्नाय जर एक्सिडेंटल कितें जालो जाल्यार जर व्हॅन बी येवपाक जाय भितर फायर व्हॅन बी येवपाक जाय जाल्यार इजी एक्सेस जाता। दिवाळेच्या तोंडार आर्थीक मजत मेळिल्ल्यान दुकानदाराच्या तोंडार हांसो फाकला। तांच्यांनी आमदारा सयत सरकाराचे उपकार आटयल्यात। आणि माझ्या दुकानात म्हयनो झालो आहे आणि आमकां दुकानान आमकां सहाय्य दिलें जागाची मुख्यमंत्री फंड निधी दिवून आनी आमकां बेगीन बेगीन मदत मेळची गोवोरमेंटान अशें आमी अपेक्षा करता। आनी आमी तेजे मनपूर्वक आभार त्या दोतोराचे की आमकां ते आपली मदत दिली। गोंया कडल्यान कितें आसा पळय तें वत जालो कशें आनी फुडें कांय येना। म्हटल्यार अशें करपाकूय आमी तेंचे कडल्यान ते कितें फंड्स अवेलेबल करता पळय तेजेर आमी ओके आसा। अशें आमचें हें कांय ना, म्हणल्यार ते खरेंच काम करताले। सो काम करता तेज्या खातीर आमी तांकां एप्रिशिएट करता। अशें इतकें फास्ट जावप आनी विथआवट आमकां ते फावटी मारच्यो पडूंक ना, हे कारणान आमकां ते तेंचें एप्रिशिएशन चड आसा तेंच्या बद्दल। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।